म्हणून हांव एक सिंपल प्रश्न विचारूंक सोदता. 21 तारखेर IMDन एक वॉर्निंग दिल्लो, येलो अलर्ट म्हणून. येलो अलर्ट म्हणलोलें पावस पडटलो आनी दर्यो सदां रफ जातलो. येलो अलर्ट आसा तेन्ना आमगे नुस्तेकार पासून बोट घेवन भायर वचनात. क्रूज बोट वयतात ते, ट्युरिस्ट वतात ते पयशे करूं वयतात, फुकट व्हरनात कोणाक. आनी 42 लोकांक रिस्क घेवन भायर गेले आनी एसले जाले, बरें जालें कोण बुडलो ना म्हणून, मेलो ना म्हणून. कॉंग्रेच्युलेशन्स. कित्याक? हे लोकांक तुमी फायन मारपा जाय. कसलो सिस्टम आहा तुमच्या सरकाराचो? एश वॉर्निंग आहा तेन्ना तुमी बोट बंद करपाचे? हे फकत बिझनेस करूंक सोदता, लोकांक कुस्तारू? हांव डिमांड करता मुख्यमंत्री कडेन, फायन मार तेंकां आनी सस्पेंड कर तेंचें लायसन्स. तुमी IMD वॉर्निंग येता तेन्ना फॉलो करपाचो म्हूण सगल्यांक तें. नाल्यार तुमी बेश्टे धांवनाकात मागीर साल्वार करपाक आनी मागीर सांगपाचें कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हूण. I demand that these people, boat owners, boat operators, must be fined. They are putting people and the tourists at risk, including those who are working on the boat at risk. Time to stop this kind of games which they do for the sake of a few silver pieces, or which we call for a few pennies.